रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डींग. सध्याची आमची जी ऑफिस बिल्डींग आसा ती खराब कंडिशनान आशिल्ली, सो ती आमी आतां हांगा डिमॉलिश करून थंय नवीन बांदतात. ऑलरेडी आतां जे आमी बिल्डिंगेन आसात तेंच्यातल्यान आमी कंप्लीट शिफ्ट जावन थंय आतां मागीर फुडें ट्रेनिंग सेंटर आनी ऑडिटोरियम प्लस म्युझियम जो आसा आमचो ऑलरेडी एक आसा तो अंडर मेंटेनन्स आसा तोय आमी बऱ्यापैकी करपाचो आसा. प्लस सायडीक तेच्या फाटल्यान आमचे जी हॉस्टेल बिल्डींग आसा, कित्याक डिपार्टमेंट जे आसा ते बरेचशे कोर्सेस करतात, म्हणजे नॉन अकॅडमिक कोर्सेस, 1 मंथ सुपरवायझरी कोर्स करतात, 3 मंथ्स कोर्स फॉर डॉक्टर्स करतात. सो सध्या आमकां ती फॅसिलिटी म्हणजे डॉक्टर्सांक किंवा सुपरवायझर्सांक रावपाक बी जी ना ती आमी आतां रिपेअर्स करून सगळे परत आमी बऱ्या भशेन ते सगळे ट्रेनिंग प्रोग्राम ते स्टार्ट करपाचे आसा. हे सगळें करपाक मुख्यमंत्र्यांनी मार्गदर्शनाखाली आमी केल्लें. आनी दुसरी गोष्ट, फॅक्टरीन बॉयलर असल्या कारणाने सेफ्टी मेजर्स चड आहा आनी सेफ्टी मेजर्स घेवपा खातीर इंडस्ट्री हेच्या खातीर ज्यो हे जाय सुविधा त्यो सुविधा तयार करपाक लॅबॉरेटरी आसूं, डॉक्टरांक ट्रेनिंग दिवंक आसूं, कामगारांक ट्रेनिंग दिवपाक, हे सगळे सेफ्टी मेजर खातीर बऱ्यापैकी इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय आसलो. आनी हे जो आसलो तो ती 40 वर्सां पयलीं आसलो तो तितको हे ना, स्ट्रॉंग ना. हो आतां नया हितून बऱ्यापैकी बांदता आनी तो बांदल्या उपरांत तेजे जवळ जवळ कॉस्ट जाता. ऑफिस हे टेंडर केल्ले आमी 8.5 कोटी आनी तो आतां 10 कोटींक दिला. हे सगळे फायनान्स बिनेन CMन अवेलेबल केल्या उपरांत हे जाता बेगीन आमी करून ही सोय कमीत कमी ट्रेजरी जावंक जायना हे घेवपाक सांबाळपा खातीरच हे आमी सगळे करून फॅक्टरीज बॉयलर्स हाज्या ऑफिसाच्या फाउंडेशन स्टोना खातीर आमी हांगासर आसात. आमच्या मदीं आमचे फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स मिनिस्टर मिस्टर निलकंठ हळर्णकर, फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स सेक्रेटरी संजीत, आमचे GSIDCचे MD बाब हरीश, त्यांचो फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स चीफ मिस्टर पांगम, आमची स्थानिक कावन्सिलर ती हांगासर आसा. त्याच बरोबर आमचे सगळे फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स, GSIDC सगळे स्टाफ, कॉन्ट्रॅक्टर्स आनी सगळे जाण तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत करता. आयचो फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स तशें म्हटल्यार पळोवंक वचत जाल्यार बरेचशे जाण ते बारीक डिपार्टमेंट अशें म्हणून पळयता, बट पुराय गोंयांतले वर्कर सेफ्टी हाज्या कडेन पळोवपी हें इन्स्टिट्यूशन आसा, हाजेर कंट्रोल दवरपी हें इन्स्टिट्यूशन आसा. आनी ह्या इन्स्टिट्यूशनाक स्ट्रेंथन करपाची गरज आशिल्ली. एक म्हणजे जवळपास 40 वर्सां जाली तशी पळोवंक वचत जाल्यार बिल्डींग कंप्लिटली डेलिबिटेड कंडिशनान आशिल्ली आनी त्या लोकांची सेफ्टी पळयता आनी तांचेच जर हेल्थ सारकें नसत जाल्यार आमकां त्या खातीर तांची सेफ्टी आनी तांचें हेल्थ सारकें करप हें गरजेचें आशिल्लें. सो मिनिस्टरान प्रपोजल दिलो ताचे प्रमाणे तो फुडें व्हरून कंप्लिटली अप्रॉक्सिमेटली 10 crores of rupees प्रोजेक्ट आज आमी फाउंडेशन स्टोन घातला. विदीन द 2 years मॅक्झिमम 1.5 ते 2 वर्साच्या भितर हो प्रोजेक्ट आमी पुराय करतले. आनी पुराय करता आसतना फॉर देम इट इज एन बऱ्यापैकी फर्स्ट क्लास ऑफिस आनी तांच्या इन्स्टिट्यूशनाच्या वतीन चलपी कोर्सीस स्पेशली फॉर द वर्कर सेफ्टी, स्पेशली फॉर द मेडिकल फॅटर्निटी, दोज वर द डॉक्टर्स वॉन्ट्स टू टेक द फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स तांकां जे 1 year कोर्स चलयता ते आमचें इन्स्टिट्यूशन रन करता. आनी बाकीच्या सगळ्याचेर म्हणजे कंट्रोल दवरपा खातीर बाकीच्या सगळ्यांचें इन्स्पेक्शन हे ऑलवेज आमच्या फॅक्टरीज अँड बॉयलर्सचे इन्स्पेक्टर वचून करता. तांकां ट्रेनिंग टायम टू टायम दिवपाचें काम ह्या इन्स्टिट्यूशनाच्या वतीन करता. अशी वेल इक्विप्ड बिल्डींग अलॉंग विथ द लॅब ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट अशा पद्दतीची वेल इक्विप्ड बिल्डींग आमी तयार करपाचें आसा, जी लॉंग रन अशा सगळ्यो फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स ज्या ज्या ठिकाणी लागतात त्या सगळ्या इन्स्टिट्यूशनाचेर म्हणजे तांकां जी टेक्नॉलॉजी जाय त्या टेक्नॉलॉजीचोय हांगासल्यान तांकां टायम टू टायम गायडन्स ह्या इन्स्टिट्यूशनांतल्यान वतले. अशा पद्दतीचे स्टेट ऑफ द आर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर द फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स हाजो आज फाउंडेशन स्टोन घातला. म्हाका खूब खोस भोगता. हांव म्हजे मिनिस्टर्स आनी तेजे एंटायर टीम हांचें अभिनंदन करता आयच्या दिसा. आनी जाता तितके बेगीन हे बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर मेळून तांकां दिवपाचे आमी उपयोगार हाडला. आनी सांगपाकूय खूब खोस भोगता आमी ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस वीच ऑल्सो इम्प्लिमेंट इन द फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स. तांच्यो सगळ्यो प्रोसिजर्स फास्ट ट्रॅक कश्यो करप ह्योय तेंच्यांनी सुरवात केला. पयलीं जे लॉंग प्रोसेस आशिल्ले प्रत्येकाक येवन एप्लाय कर मागीर तेजें ते न करता तेंच्यांनी ऑनलायन पद्दतीन एप्लाय करपाचें आनी फक्त जेन्ना गरज भासता तेन्नाच आमचे फॅक्टरीज अँड बॉयलर्सचे इन्स्पेक्टर्स थंय वचून ताजें इन्स्पेक्शन करता. अदरवायज तांकां ही प्रोसेस सगळी फास्ट ट्रॅक करून लोकांक खूब पद्दतीन वर्कर सेफ्टी, फॅक्टरीजची सेफ्टी दवरपाच्या दृश्टीन आमचें काम सुरवात आसा. बेगिनात बेगीन प्रोजेक्ट हँड ओवर करचो. सो GSIDC एज बीइंग अ एजन्सी ते जाता तितके बेगीन हांगासर प्रोजेक्ट पुराय करतले
आमचो कॉन्ट्रॅक्टर आणि कन्सल्टंट ऑन बोर्ड आसात ते ऑलरेडी आज हांगासर आयले तांचें स्वागत करता.